Bagion Francis Xavierचे reliquin बेसांव जी कोण दुयेंत आसात तांकां कुडीची मोलाची आत्म्याची पेकोवणी आनी बरी सावद भलायकी फाव जावच्याक जी कोण अभ्यास करतात आनी तांकां अवघड जाता तांकां मदत मेळच्याक जांकां फुडलो अभ्यास करूंक परवानगी जाय वो प्रवेश जाय तांकां ती संदी मेळच्याक जी कोण बुजवण सोदतात कित्याक तांची मेलिल्लीं आसात आनी तांकां बुजवण जाय देव तांकां बुजवण दिवं आनी ह्यो तुमच्यो गरजो आसात त्यो सगळ्यो मनांत आनी काळजांत दवरात आनी हो आशिर्वाद आमी घेवया सर्वेस्पर तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सांबाळूं सर्वेस्पर आपल्या मुखामळचो पोरजोळ तुमचेर घालूं आनी तुमकां प्रसन्न जावं सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुमकां दाखोवं आनी तुमकां शांती दिवं सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी ओज्याच्या बारा खाला आसात ती म्हजी शेंयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात कित्याक हांव दुलोभ आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक नव्यान गोठाय मेळटली तर म्हजें जूं घेवंक सोंपें आनी वावूंक ओळू म्हजें ओजें बागियोन फ्रांसीस शेवेरा जेजूच्या मोगान तुजे काळी सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगुटूंक देसा देसांनी तुगे लोयांचो जीव झरोवन मेलोय ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोती मागतांव जण एकल्यान आपणाक जाय तें बागियोन फ्रांसीस शेवेर कडेन मागचें आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणटाव आनी सोरपो दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं So